जे आमचे वेरे सरपंच केदर आनी तांचे सगळे भागिल्यांनी ह्या आमच्या गांवांत एक कम्युनिटीक एक मॉर्ग भेटयलेलें आसा आमच्या आदाराक आमची गोजीक. तशेंच तांणी एम्बुलन्स हाडलेलो आसा 3 विलेज पंचायतीक, जो कोणाकूय जाय जाल्यार ह्या आकांताच्या वेळार पावूंक आनी हाडूंक व्हरूंक कोरोना व्हायरसा पिडेंत मारामारीन आमी भाग घेता आसतना हो तांचो हुस्को आमचे पोटचे सवे ओळखून घेवन आमी आयच्या दिसा ताचेर आशिर्वाद मागतले आनी हे भाशेन ताणें आमकां हो आदार दिला, सहकार दिला आमच्या लोकां पासत वावरूंक आनी हो हुस्को दाखयल्ल्या खातीर आमचे दिनवास ताका आनी आमचे पंचायतीक आनी आयज ते नव्या मोर्गाचेर आशिर्वाद मागुया. And all the other members of the panchayat for donating this mosque to us. And this, in the beginning I should have said that on behalf of our parish priest is most important, who has accepted this gift of the mosque to our community. I thank you all once and again, and I hope you all will always consider this type of thing to our church and our community. आयज आमी सगळे आमची पंचायत बॉडी हांगा जमलेली आसा. आयज आमी एक बरें मनान खुशी भोगता. आयज आमी मोबायल मॉर्ग हे आमच्या गांवाक म्हणजे तिनूय कम्युनिटींक, कॅथलीक कम्युनिटी तशीच हिंदू कम्युनिटी आनी मुस्लीम कम्युनिटी हांकां आमी आयज स्पॉन्सर केला. फाटल्या दिसांनी विचार आयले अशे सगळे पंचायत मेंबर आमचे बसून एक विचार केलो की ह्या वायट टायमान कोवीड जेन्ना चालू आसा, मॉर्गान बॉडी भरलेल्यो आसता, कोणाचो कोण मनीस कोविडा शिवाय बेश्टो कोण भायर पडलो जाल्यार ते करप कितें, मॉर्ग हें आसलेलें म्हणून आमच्या पंचायत बॉडीन वांगडा बसून एक आमी विचार केले आनी आमकां दिसलें की आमी हे मोबायल मॉर्ग जे रेफ्रिजरेटर आसता तेका म्हणजे ते बॉडी घरानूच दवरपाक मेळटा. खुबशे लोकांचे फॅमिली मेंबर्स म्हणटात ते भायर गांवांत कामाक आसता जावं परदेशान कामाक आसता, ते येवपाक तांकां थोडो टायम लागता. त्या टायमार थोड्या टायमार ही आपल्या कोण लावड वन्स आसता तेंची बॉडी आसा ती घरानूच दवरून तेंची एक वेवस्था जावची अशें म्हणून आमी एक डिसिजन घेतलें आनी आयज हो बरे दिसा आमी हे तिनूय मोबायल मॉर्ग आसा ते आयज आमी पयलीं सकाळीं चर्चीक दिले. फादर आनी चर्चीची कमिटी सकाळीं आयली येवन तांच्यांनी हें केलें. तशेंच आमी आतां ते हिंदू कम्युनिटीक दितले आनी ते जावन मुस्लीम कम्युनिटीक बेतीम रामनगर मस्जीद आसा तितून आमी डोनेट करतले. सांगता आसतना हांव सगळे म्हज्या पंचायतीन वांगडी आसा तांकां थँक्यू म्हणटा जे सगळ्यांनी बसून हो बरो विचार तकलेन हाडून ही बरी गजाल आयज हांगा घडोवन हाडली. हमजा मस्जिद बेतीम आमच्या पंचायतीचे मेंबर्स, रेस मागूस पंचायत सरपंच आणि बाकीचे सगळे मेंबराचे आमच्या काळजाच्यान एकदम थँक्यू म्हणटा. कित्याक जी वस्त आमी चिंतलेली घेवपाक गेले वर्स जाले चिंतताले घेतले म्हणून पॅन्डेमीक आसतना आयज फाल्यां म्हणून लेट जाली, पण देवान कशी हाडून आमकां दिली ती. त्या खातीर हांव खूब थँक्यू आनी खूब बरें म्हणटा सगळे पंचायतीचे आनी पंचायत मेंबरान आमकां सदांच आमच्या मस्जिदी खातीर आमच्या लोकां खातीर सदांच हेल्प केल्लें आसा आनी हे एक व्हडली गोश्ट आसा. हितून आमचो खूब फायदो जाता. कित्याक आमचो कोणूय समज पिड्यार जाल्लो आसतलो तर आमी सायडीच्या शेजारा कडेन वचून थंयच्यान हाडटाले हे मॉर्ग, तांकां फोन मारून तांकां करून अरेंजमेंट करून. हे आतां आमचे हांगा जायना फुडें हें खूब व्हडलें काम जालां आनी हे सदांच तुमचे उरतले. तुमी जे दिले दिवस पळय सदांच उरतले. सगळ्या लोकां खातीर फायदो जातलो आनी सगळे लोक बरें मागतले तुमच्या खातीर. हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळे पंचायत मेंबराक. नाका तशेंच म्हाजे विलेज पंचायतीचे सगळ्या मेंबरांचे, सरपंचाचे, उपसरपंचाचे आनी हांगर उपस्थित आसलेले सगळे आभार मानता. सुभाषान हांगर खूब हें करून आमकां सदीं सपोर्ट केला. सुभाष हो आमचो पयलींचो एक्स सरपंच, आतां पंच मेंबर आनी ह्या मसुंड हेजो आमचो कमिटीचोय तो एक मेंबर. तो कसल्याय कामाक फुडें रावता. हें क्लीन करपाचें स्पेशल हें तेजें एटेंडन्स हें आसता. सो ताका लागून हांव हें तेणी आमकां हें डोनेट केल्या बद्दल हांव तेजो आमच्या कमिटीच्या वतीन स्पेशल तेजे थँक्स मानता. आयज सांगपाचें इतकें खोशी भोगता की ही आमी पंचायत बॉडीन डिसायड करून सरपंचा युनिवर्सिटी घेवन आमी 3 मॉर्गां म्हणजे हे एक मॉर्गाची किंमत आहा 1,60,000 रुपया
ही बरी मॉर्गां हाडून एक चर्चीक दिले आहे, सेकंड आमचे हिंदू आणि क्रिमेटोरियम, आणि थर्ड आमी आतां मुस्लीम कम्युनिटी मशिदीन ह्या मॅच दितले. दुसरें तशेंच एक गांवान एक सोय आसची म्हणून एम्बुलन्स ही सारकी निडेड आसली. त्या एम्बुलन्साचे लास्ट वीक मायकल लोबो हेणें आमकां हेल्प करून ती पिलेन आनी वेऱ्या ह्या गांवान सदांच जाय तेन्ना ती हेल्पाक आसतली. तशेंच आवट ऑफ गोवा समज कोणाकूय एक पॅरलायज अटॅक येयलो कितें येयलो तर कारवार व्हरून ताका सोडटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तशेंच ताजो ट्रिटमेंट जाल्या वाटे परत ती घेवन येतली. हे 2 प्रोग्राम जाल्ले. थर्ड आमचो आतां आसा की एक 2-3 म्हयन्या भितर हॉट स्पॅन हाडपाची. ती हाडली म्हणटकूच बरे वायट कामाची सगळी वेवस्था गांवान जाली आनी सगळ्यांनी तेजेर आमकां सपोर्ट केलो. आतां आमी आयज हँड ओवर करता कमिटीनी भरपूर काम केल्लें आसा हांगासर. ते बऱ्या भशेन सगळ्यांनी दवरून बऱ्या भशेन